म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेवण हें सगळ्यांक गरजेचें आनी हावेस बाब आपल्या कातारान हेंच तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता। जेन्ना पयलेंच पॅन्डेमीक सुरू जालें त्या वेळार हांवें आमच्या कुमारजुंव मतदारसंघांतल्या खुबश्या वाठारांनी सगळ्या वाठारांनी खुबश्यो गरजेच्यो वस्तू दिल्यो आनी तातूंत सगळ्यात म्हत्वाची गरजेची वस्तू जी लोकांक त्या वेळार मेळ्ळी आनी त्या वेळार लोकांक ताचो महत्व कळ्ळें तें म्हणजे जेवण। सेंट मदर तेरेसा केन्नाच जेवण पिड्ड्यार करिनासली आनी तिच्याच पावलांनी आनी तिच्या शिकवणींनी आमी फुडें वचून सदींच जेवणाक रेस्पेक्ट दिवया। हांव समीर वळवयकर तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, डोंट वेस्ट फूड, सदींच जेवणाक रेस्पेक्ट दिवया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गोरान आमच्या फोंगसां वाचत तर आमी तें वरान चोबयता, शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक तशें सगल्या इश्टांक फोंगसांवान भाग घेवंक आपयता। गोस्तां रांदलां तें जेवण पोल्योवन थोडे बुफेक पयत आसता, तांचे दोळे पोटावून ओडले वदें जेवण प्लेटींनी सोडटा। मदर तेरेसा जेवणाक काजीर आसल्यार केन्ना जेवण पिड्ड्यार करिनासली। एक शीताचो फोटो सोगला पडत तर काडून परत ताटान घालताली। भायर पडच्या पयलें जेवण ती व्हरोन गरीब भुरग्यांक आश्रमान वांट्टाली। जेवण दितेल्यांचेर बेसांव घालून सगल्यांक आशिर्वादान बोदताली। आतां तेस्पेस करून रेस्पेद ना अशें हांव कित्याक जायत म्हणटा। एकल्यान दाखयलेंच लोयतांव मारून चिंतल्यार दुसरो व्हडलो दुकर मारता। दुसरो फुलयता म्हूण तूं फुलता, बोलतेच मोज्या मारून वेता। फकत समाजान व्हडपणांत जियोंक तुज्याच बोल्साक तूं बुराक घालता। मोदा मारपाचो पेपांनी उरोंक ना, उतरां इमोजी मोनान तुज्या दवर। गरीबाचे इश्टा केन्नाय तोरीचीं तुमच्या चुलीर सुबे शिजता तर। संवसाराचेर जायतेच ओदूश आयलां तोवूय तोवडे नोको जेवणाचो वालोर। सोडीचो बाप आमकां बोशिचो ना, आमी जेवण पिड्ड्यार करीत तर। फोंगसांवां केल्यार कांयच वायट ना, पूण माचीचो त्रायदोरा। फावो ते पोरी थोडोच देस्पेस करून हातून पडून तुमचे पांय सोडा। खोशेर घेवन जेवण पिड्ड्यार सोडटात तांकां मोगान शिडूक कोरा। ना तर डोंट वेस्ट फूड म्हणून धाकटोच फोट बुफेच्या मोदें तुमी मारा। पॅन्डेमीक पयलें सुरू जालें तेन्ना गरीब लोक जायतोच उपाशी मेलो। जायत्यांनी आपले दोळे उगडले जेवणाचो वालोर पडोन आयलो।
जोडून या मोज्या कांतारान सगल्यांक तुमकां आयज हांव माता उलो बापसामील तुमकां हें सांगूंक सोदता जेवणाक रेस्पेद दिवया पयलो बापसामील तुमकां हें सांगूंक सोदता जेवणाक रेस्पेद दिवया पयलो